मोहम्मद पैगंबराक उद्देशून इंस्टाग्रामाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्ल्याच्या प्रकरणात शेनवारा गोंयभरचो मुस्लिम समुदाय आक्रमक जालो। मडगांव, पणजे, फोंडे आनी म्हापशा पुलीस स्टेशना भायर मुस्लिम समुदायान मोर्चा काडून कोणे हे कृत्य केला ताका अटक करपाची मागणी केल्या। शेनवारा मडगांव, पणजे, फोंडे आनी म्हापशेच्या पुलीस स्टेशना भायर मुस्लिम समुदायान मोर्चा काडलो। भावना दुखयल्ल्यान समुदाय बरोच आक्रमक जाल्लो। हे प्रकरणात FIR नोंद केल्या। कोणे हे कृत्य केला ताचो सोद चालू आसा अशें DYSP संतोष देसाईन सांगले। त्यांची हे आसली की त्यांची देवाची एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आणि तो तेजेर वल्गर आसा आणि तो सारको ना, त्यांची धर्माचे अगेन्स्ट आसा आणि ते त्यांची तेका लागून त्यांचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाला। त्या खातीर तेमी कंप्लेन दिली। कंप्लेन दिल्यार आमी इमिजिएटली FIR रजिस्टर केलो। FIR रजिस्टर करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। ते येयल्ले की इन्व्हेस्टिगेशन खिंपालो आणि जाता तितले बेगीन तेका सोदून काडचो म्हणून कल्प्रीट म्हणून एक्यूज कोण आसा तेतून सोदून काडचो म्हणून आम्ही त्यांना सांगला की आमचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आणि प्रोसेस जे आमचे एक्सपर्ट आसा ते आमचे एक्सपर्ट आमी लायिल्ले आसात आणि आमी सायबर सेलाची हेल्प घेवन आमी जाता तितले बेगीन, कित्याक हितून आमची टेक्निकल थोडे हे आसा, टेक्निकल पॉयंट आसा, टेक्निकल ती हे आसल्यान आमकां थोडो मातसो हे जाता। आमी जाता तितले बेगीन सोदून काडून आमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून आमी आरोपी पर्यंत पावतले गॅरंटी। पयर आमचे मिलादन नबी जाले, आमचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बर्थ एनिवर्सरी आसलो, सो त्या दिसा पयलीं कोणें आमचो जो प्रोसेशन वयता ताजो व्हिडिओ घातलेलो। सो ताजे सकयल बुरशी कमेंट येवपाक लागले। सो कमेंट येवपाक लागले ते इंस्टाग्राम ID आसली कॅच मी इफ यू कॅन म्हणून, आणि ते कॅच मी इफ यू कॅन जेन्ना आमी तातूंत आनी डीप गेले, ताका ओपन केले जाल्यार तातूंत इतले बुरशे म्हणटा ते ऑन मायनॉरिटी, इवन मुस्लिम एज वेल एज कॅथलीक रिलिजनाचेर बुरशी कमेंट। सो असले कितें आमकां सांगपाक जो लज दिसता मिडियाचेर। आणि हो जो मनीस आसतलो आमी पर्टिक्युलर एका देव म्हणटा तो तेका भिरांतूच आसपाना, ताणें असले बुरशे केला। आयज पर्यंत म्हाका दिसता आमी जाल्यार आमच्या लायफान असले इतले बुरशे कमेंट पळोवना। रिगार्डिंग अल्लाह, रिगार्डिंग जिजस, रिगार्डिंग आमचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो असले हे जे व्हायरल केला ताणें फक्त खंय ना खंय एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करपाक आणि लोकां मदीं उजो लावपाचें काम केलां ताणें। जो इंस्टाग्रामार काही दिसां पयलीं जो प्रॉफेट मोहम्मदाचो जो बर्थ एनिवर्सरी आशिल्ली त्या दिसा जो व्हिडिओ घालो ताचेर एक आक्षेपारी कमेंट मारिल्ले कॅच मी इफ यू कॅन ह्या इंस्टाग्राम अकाउंटा वयल्यान वेगवेगळे बुरशी अशे तांणी म्हणटात आक्षेपारी कमेंट आयिल्ले आणि त्या कमेंटा वयल्यान आपल्यो भावना दुखताल्यो। हाका लागून काल तांणी येवन हांगा मडगांव पुलिसांत कंप्लेनी केल्ली रजिस्टर। पुलिसांनी ह्यो कंप्लेनी रजिस्टर करून घेतल्यो। गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाकय कंप्लेनी जाल्ल्यो आसात आणि ताजे नंतर ते आज हांगा सकाळीं बशिल्ले, कारण जो एक्यूज आसा ताका बेगीन अरेस्ट करचो। आणि तांणी पुलिसांक DYSPन तांची लिडरांची मिटींग घेतली आणि DYSPन तांकां सांगलें की कितें प्रॉब्लेम येता। इंस्टाग्रामाचो सर्वर जो अमेरिकेक आसता आणि हांगा नासता ताका लागून IP एड्रेस मेळपाक टायम लागता। तो ऑफिशियल अकाउंटांतल्यान तांकां ते रिक्वेस्ट धाडिल्ली आसा आणि त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतले आणि आमची सगळ्यो टिमी धरून ती सायबर सेलाची टीम ही कामाक लागिल्ली आसा। फोंडे, पणजे आनी म्हापसा पुलीस स्टेशना भायरूय मुस्लिम समुदाय मोठ्या प्रमाणात जमिल्लो। तांची एकूच मागणी आशिल्ली ती म्हळ्यार दुबाविताचेर कारवायची।